नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। हायकोर्टाची बडी पडल्या उपरांत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो मायनिंग वाठारांनी विलो लावंक सरकार तयार। ग्रामसभा घेवन प्रकल्प धाडात, पंचायतीक फरमान। ऑर्गन हार्वेस्टिंगाचो भलायकी मंत्र्याक धसको, किडनी जीएमसी कित्याक मेळ्ळो ना? इन्क्वायरी करून 48 वरां भितर रिपोर्ट दिवपाचो आदेश। बीजेपीची लोकसभेची तयारी, अमित शाह मायाच्या दुसऱ्या सप्तकांत गोंयान विरोधकांनी संसद अधिवेशनाची वाट लायली म्हूण तिगूय खासदार बसतले निषेधाक। फिलपॅक मशीनाच्या एक्सपोजे वयल्यान गोवा डेरीचो एमडी 957 सस्पेंड, कमिशन घेता म्हूण आरोप। चेअरमॅन सहकारीन काढली सस्पेन्शन ऑर्डर। एमडीचो चार्ज डॉक्टर अजित कोसंबे कडेन। एप्रिलाच्या सुरवातीकच लोकांचे उदकाक हाल सुरू। 70 मावशी हिवरे गावांनी कितलेच दीस जाले उदक ना। गावच्या बायलांनी घालो पीडब्ल्यूडीच्या एक घेराव। आणि नॅशनल गेम्स अनुज गोंयान जातल्यो। खेळा मंत्री बाबू आजगावकरान केली घोषणा, रायफल शूटिंग सोडल्यार कमीत कमी 32 खेळ जातले गोंयातूच। हायकोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत गोंय सरकारान मायनिंग वाठारांनी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड खर्च करूंक तयार जाला। खण खात्यान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाविशीं जाहिराती दिल्यात। मायनिंग वाठारांतल्या पंचायतीक ग्रामसभा घेवन प्रोजेक्टांचे प्रस्ताव दिवंक सांगल्यात। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड खंय खंय खर्च केला आनी ताची सविस्तर माहिती दिवची म्हूण गोवा फाउंडेशनाच्या याचिकेचेर हायकोर्टान सरकाराक अर्द काडिल्ली। सरकार 170 कोटी फंड घेवन बसला। मायनिंग वाठारांतल्या पंचायतींनी तांच्या वाठारांत विकास कामांचे प्रस्ताव दिवचे म्हूण मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटान खबरापत्रांनी जायरात दिल्या। मिनेरा कडच्यान आयिल्लो 170 कोटी परस मायज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड मायनिंग अफेक्टेड वाठारांत खर्च करपाचे आतां खण खात्यान थारायला। 93 कोटी 84 लाख उत्तर गोंयांत जाल्यार 86 कोटी 49 लाख दक्षिण गोंयांतल्यान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांत आयल्यात। प्रकल्पांचो प्रस्ताव दितनाच पंचायतींनी तांच्या वाठारांत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांची माहिती दिवची। ग्रामसभा घेवन मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टा विशीं चर्चा करची म्हूण खण खात्यान पंचायतींक सांगला। पर्यावरण आनी जीवसृश्टीचे सांबाळा बरोबरच पिवपाचे उदकाची वेवस्था करपा सारकेले प्रकल्प सरकार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान चालीक लावंक शकता। मायनिंग बाधित लोकां खातीर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो बेगिनात बेगीन विलो लावचो म्हूण गोवा फाउंडेशन हायकोर्टात गेल्ले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। मणिपाल हॉस्पिटलान रोटो सोटोक घेवन केल्ल्या ऑर्गन हार्वेस्टिंगाचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन धसको घेतला। त्यो किडनी जीएमसीक मेळूंक शकल्यो ना हे आपले अपेस म्हणून विश्वजीताक खंत। गोंयची भलायकी खात्याची यंत्रणा खंय कमी पडली ते सोदूंक आतां ताणें चवकशी सुरू केल्या। 48 वरां भितर इन्क्वायरी करून रिपोर्ट दिवपाचो आदेशूय दिला। वास्कोच्या बी सदाशिवरावाचे ब्रेस्तारा मणिपाल हॉस्पिटलांत जाल्ल्या ऑर्गन हार्वेस्टिंगा वयल्यान जीएमसीत आनी भलायकी खात्यांत बरोच बोवाळ पडला। जीएमसीक ह्यो किडनी कित्याक मेळूंक शकल्यो नात ताची चवकशी करून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन रिपोर्ट मागला। शुक्रार मेरेन खंय रिपोर्ट तयार जातलो। बरी गोष्ट मणिपाल हॉस्पिटलान ऑर्गन हार्वेस्ट जाल्लें एमर्जन्सी म्हणून कित्याक तेंचे कडेन परमिशन ना ऑर्गन ट्रान्सप्लांट करपाक। एमर्जन्सी म्हणून महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान आमचे हेल्थ सेक्रेटरीन परमिशन दिल्लें। पूण त्याच बरोबर म्हाका एक वायट दिसलें की आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजान जे किडनी ट्रान्सप्लांट हल्लीच 2 किडनी ट्रान्सप्लांट जाल्या आनी हे एक किडनी तरी गोवा गव्हर्मेंटाक गावूंक जाय आसलें रेकग्नायज इन्स्टिट्यूट गोवा मेडिकल कॉलेजाक आनी तें आमकां गावूंक ना म्हणूनच आमी तेजेर एक इन्क्वायरी मागल्या की कितें जालें आनी कित्याक आमकां तो किडनी गावूंक ना। फाल्यां रोटो जो आहा तो आमकां सांगूंक शकना आमी किडनी दिना म्हणून, आमचे कडेन सोय ना। पूण कितें जालें रोटोन कित्याक किडनी दिवंक ना? कित्याक गोंयचो एक पेशंट नाजाल्यार 2 पेशंटाक एक नवीन जिवनदान तरी गावपाचें म्हणूनच हे एक सिरियस काल हांवें 2 वरांची मिटींग घेतली आनी म्हाका तरी दिसता की खंय ना खंय हांव फेल जालो ह्या दृश्टीन, कारण म्हाजें लक्षान ह्या लोकांनी हाडून दिवंक ना। कितें जालें तें सगळें फायलीर हाडून घेवन कोणाची चूक जाली, कोण जबाबदार आहा
हे सोटो जाग्यार घालपाक आनी इतर कांय गोश्टी फुडें व्हरपाक म्हणूनच हांवें इन्क्वायरी मागला. फुडल्या ह्या फ्रायडे पर्यंत म्हाका इन्क्वायरी रिपोर्ट येतलो. जीएमसीचो असिस्टंट प्रोफेसर महेश पांचेक चवकशी सोंपसर गोंया भायर वचचो न्ही, तशेंच राज्यांतल्या ट्रेनिंगात सुद्दां ताणें वांटेकार जावचें न्ही म्हूण ओर्द काडल्या. ताका चवकशेकूय हाजीर रावंक सांगला. दुसरे वटेन जीएमसीचे कॅन्टीनाचें आउटसोर्सिंग चल्लां. 200 सुमार भुरग्यांनी रेप्रेझेंटेशन आमकां दिल्लें हेल्थ डिपार्टमेंटाक की थंय एकदम सबस्टँडर्ड जेवण दिलें वयता. आनी म्हणून तुमकां याद आसतली की आमी न्यूट्रिशनाचो टेंडर काडपाचो आमी प्रयत्न केला. ह्या आयज नाल्यार फाल्यां भितर ते न्यूट्रिशनाचे टेंडर फायनल जातले. कॅन्टीन आनी एक वेगळे तरेचे जे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सान त्या तरेचे हायजिनीक कॅन्टीन्स आनी वेगळे तरेचे न्यूट्रिशन पेशंटाक जे खंय रायट फ्रॉम किचन टू द पेशंट एंड पेशंट बॅक टू द किचन ते प्लेट्स व्हरपाचो आनी न्यूट्रिशियस डायटिशियनचे अंडर मॉनिटर करून एक आउटसोर्स करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. जे भायरचे हॉस्पिटल करता, प्रायवेट सेक्टर हॉस्पिटल करता, आमी तितकेच कोटी रुपया खर्च करता दर वर्सा पेशंटाच्या जेवणा खातीर. पूण एक स्टँडर्ड आसूंक जाय म्हणूनच आमी आउटसोर्स करपाचें थरयल्लें आसा. ह्यो कॅन्टीन आमी ओपन करचे ना, तेंचे फूड लायसन्स रद्द करपाक सांगल्या. जीएमसींतले एकार एक सरकारी सर्विसींचे आउटसोर्सिंग चल्लां. तातूंत शिवसेनेक खंय स्कॅमाचो वास येता. कॅन्टीनाचे टेंडर आसा ते इन प्रोसेस आसा आनी ते मोठे कंपनीक दिवपाचे आसा आनी तेका लागून ही पयलीं कोण कॅन्टीन चलयताले तांकां भायर उडोवपाक लागून तेणी हे ग्राउंड्स तयार केल्ले आसा आनी अशें करून बेरोजगारी वाडयल्ली आसा. बेरोजगारी इतली वाडली, पयलींच रोजगार क्रिएशनाचें हेंचें कांयच प्लॅनिंग ना आनी तितून भितर हे सगळे कोण बाबले सेल्फ एम्प्लॉयड आसले ते म्हणजे आपले कितें तरी हें करताले हे हेतून क्षेत्रांत ते सगळ्यांक तेंच्यांनी काडून उडयल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपी लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेक लागल्या. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाह मायाच्या दुसऱ्या सप्तकांत गोंयांत येता. ते फाटभुंयेर पार्टीची एक्झिक्युटिव्ह मिटींग 19 एप्रिलाक दवरल्या म्हूण बीजेपीचो सचीव तानावडे मिडिया कडेन उलयलो. विरोधकांनी एकठांय जावन संसद अधिवेशनाच्या कामकाजाची वाट लायली म्हूण निशेधाक गोंयचे बीजेपीचे तिगूय खासदार 12 एप्रिलाक आझाद मैदानार उपासाक बसतले. भारतीय जनता पार्टीचे तिनूय खासदार श्रीपाद नायक, नरेंद्र सावयकर आणि विनय तेंडुलकर हे पणजी आझाद मैदानाचेर उपोशणाक बसपाचे आसात आनी तांकां समर्थन करपाक भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन धरणे धरतले आझाद मैदानाचेर प्लस उपोशण अशा तरेचो तो कार्यक्रम आसतलो. भारतीय जनता पार्टीची राज्य कार्यकारिणी ही 19 तारखेर एप्रिलाच्या पणजी हांगासर करप अशें थारायल्लें आसा आनी तेका लागून आमचे ऑल इंडिया जॉयंट जनरल सेक्रेटरी BL संतोषजी, गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रभारी अविनाश राय खन्नाजी आनी भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे संघटन मंत्री म्हणून विजय पुराणीक हे तिनूय पक्षाचे ऑर्गनायझेशनांतले तिगय जाण पूर्ण वेळ राज्य कार्यकारिणीक उपस्थित रावतले. राज्य कार्यकारिणी भितर मेन प्रामुख्यान जो विशय आसतले ते येणारी लोकसभा, संघटनेच्या दृश्टीन ऑर्गनायझेशनाच्या गोंयच्या ऑर्गनायझेशनाच्या संदर्भातले डिस्कशन थंय जातलें आनी तशेंच मे म्हयन्यांत सादारण एक सेकंड वीक ऑफ मे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शहाजी हे गोंयांत येवपाचे आसात. PDAच्या संदर्भातली कशें आसा की हें अलायन्साचें सरकार आसा आनी त्यामुळे त्या संदर्भातली पार्टीची भुमिका जी अलायन्साची जी भुमिका घेतलेली आसा ताका आमचें समर्थन आसा. तातूंत काय बदल म्हणजे आंदोलन जें म्हणटा त्या आंदोलनाच्या फाटल्यान खरो हात आसा तो काँग्रेसचोच हात आसा. तेच बेजिकली ते चिगळोवपाचो प्रयत्न करतात. आनी तालिगांवच्या संदर्भात ते कितें वेगळें घातलें अशें ना. तालिगांव हें पयलीं PDA भितर आसलें तेन्ना नॉर्थ गोवा PDA आसली, मागीर ती ग्रेटर PDA जाली की जें आमचे विजय सरदेसाई हांच्या ते मंत्रिमंडळाच्या हातून PDA येता त्यामुळे पार्टी ताचें समर्थन करता. CM सादारण आमकां पार्टी म्हणून जे इन्फॉर्मेशन तेंची प्रकृती बरी सुदारत आसा आनी त्यामुळे सादारण मेच्या दरम्यान येवं जाय. हो जो नालो क्रीक कितेंय म्हणा तो फक्त कॉन्क्रिटीकरण करून ताचें सोल्युशन येवचें ना. आमी ताजेर सारको म्हणजे कॉन्क्रिटीकरण ताचें गटर करपाचें ना. इट हॅज टू बी रिस्टोर्ड बॅक टू इट्स क्रीक ओरिजिनल क्रीक पोजिशन. आनी आमी तो स्मार्ट सिटीच्यान जर जो घेतला आमी थोडे मल्टीलॅटरल एजन्सीज म्हणजे एशियन डेव्हलपमेंट बँक आसत, वर्ल्ड बँक आसत, हांचे कडेन एक्सपिरियन्स भरपूर आसता अँड दे वर्क इन अ न्यूट्रल फॅशन.
टेक्नॉलॉजी एक्सपिरियन्स हाजी जर सांगत आमी तांचे मार्फत जर घालत एशियन डेव्हलपमेंट वी आर टॉकिंग आमी तांचे कडेन भासाभास चालू आसा. इनफॅक्ट वर्ल्ड बँकेन भरपूर इंट्रस्ट दाखयला हातून की संपूर्ण प्रोजेक्ट ते स्पॉन्सर करतले म्हणजे कन्सल्टन्सीचो. गोवा डेरीन पर्सनल कमिशन घेता म्हूण आरोप आशिल्ल्या MD नवसो सावंताक पुराय चौकशी जायसर सस्पेंड केला. डेरीचो चेअरमॅन माधव सहकारीन आपलो अधिकार वापरून मंगळारा कारवाय केली. आपल्या हाड एक कारस्थान आपूण कसलेय चौकशेक तयार म्हूण नवसो सावंत सांगलेला. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.